जो डिमांड आहा पोर्ट्साचो तेच्या अंडर खूबशे बोरी कामांय जाल्ली आहा रिप्लाय कर रे तू रिप्लाय आणि बोरी कामां हांव म्हणटा पळय ती की जे पॅसेंजर्स बाब रिजनलान म्हटलेले की पॅसेंजर्स आता टॅक्सी वता फुडें तुमी आता बोटीन धाडपाचे काय म्हणून आदी वाफोर म्हणटा पळय ते आसले हाल्दोनसून आसले आमचे आगोवादासून आसले सगल्याकसून आसले सो आता ते रिवायव करपाची गरज आहा 73 crores हो प्रोजेक्ट आणि हे प्रोजेक्टाच्या अंडर जी एरियाज जे सांगलेले आहा आमी सागरमाला प्रोजेक्टाच्या अंडर 73 crores 50% आमकां सेंटर दितलो सेंटर विल गिव 50%. So if we do this तेजेर EIA रिपोर्ट बीन जाला पब्लीक हियरिंग उरला जावपाचें पब्लीक हियरिंग जालें काय म्हाजे हिसपान तेजे सगळी वर्क ऑर्डरी आमी दितले. स्पीकर सर बरो व्हडलो बोबाव जालो एकदा की जो वेसल्स आहा मांदोवी रिवरान ते शिफ्ट करपाचे आदी म्हाका उगडास येता ना म्हाका उगडास येता मॅडम आलिना साल्दाना तेन्ना सायन्स अँड टॅक्नॉलॉजीची मिनिस्टर आसली एनवायरमेंट मिनिस्टर आनी जुवारीन ते व्हरपाक आसल्यो व्हडलो बोबाव हो जालो की ते सगळे शिफ्टिंग विफ्टिंग कितें आसले पळय तितले थिंगा कितें सायडीक हे बांदपाक आसले that retaining wall and all the other facilities, jetties, सगळे ते बंद झाले. स्पीकर सर ड्रेजिंगाचेर उलयता हांव मागीर फायनली हेचेर येता पेंजीम पोर्ट आनी सगळे ते साल रिवर हय साल रिवराचेर उलयता. स्पीकर सर रिवर साल ड्रेजिंगाचे काम म्हाका दिसता EIA जाल्लो आहा. Department has undertaken the works of environmental impact assessment of River Sal in phase 2. Talaulim Varka new bridges ये सगळे बाकीचे आनीक आहा थिंगा. So National Institute of Oceanographic दिल्ले आहा say around area of 18 kilometers. Talaulim to the mouth of the Sal River. See डिपार्टमेंटान आदी ऑलरेडी डिसिल्टिंग वर्क साल रिवराचेर केल्ले इन फेज 1 खारेबान टू न्यू तालावलीम वार्का ब्रिज इन द स्ट्रेच ऑफ 6 kilometers there in the length in order to maintain the natural flow of the river. आता फेज 2 म्हणटा पळय ते आमी कोत्तले तेका अबाउट 50 crores जातले 50 कोटी. फिगर सर बाब चर्चिल आलेमांव जे म्हणटा तेका म्हणटा कॅपिटल ड्रेजिंग तेका कॅपिटल ड्रेजिंग जाय म्हणजे फूल ड्रेजिंग जाय तुका जाल्ले सो तेका पयशे सुबेज लागतले. स्पीकर सर सेकंड फेजीन कॅपिटल ड्रेजिंग घेता आमी अराउंड 50 to 55 crores खंय जातले गोडेक तेजे कोण एक्स्ट्रा जावंक शकता ते वी विल सी अबाउट इट. स्पीकर सर डिपार्टमेंट हॅज कमेन्स कन्स्ट्रक्शन ऑफ टर्मिनल बिल्डिंग जे बाब रिजनलान म्हटला दिस इज नॉट फॉर casino purpose or to be leased out. This is purely for administrative building of captain of ports. Administrative building. Speaker sir, तुका हांव presentation दाखयता ते बिल्डिंगेचे. So are you ready to be there present? Yes, I will show him the presentation of the building. 25.20 म्हणजे 25 कोटी 20 लाखाची ही बिल्डिंग 25 कोटी 20 लाख आणि ही 18 monthsan आमची रेडी जातली. Only for administrative office मरे. Only for administrative office, not to be leased out for casinos at all. We have also taken up steps. Restaurant आ रहे दादू? ना. Restaurant आ? Restaurant ना. See,
I will show you all the presentation. Okay. You. I will show you all the full presentation of the administrative block of this building. Administrative block, आमचं captain of ports. Telling you that there is a restaurant also coming there. I know. You check. In that new building. Wait. Restaurant आहा तिथून ना थिंगा? रेस्टॉरंट ना अरे, स्पीकर सर हांव तेंका प्रेजेंटेशन दाखयता बाबा कोणे इफ देर इज एनी चेंजीस फ्रॉम इंटरनल कोणे प्रपोजल तो घातलेलो तेणे म्हाका सांगलेले हा रेस्टॉरंट येता म्हणून थिंगा हांव तुका तें सांग स्पीकर सर प्रेजेंटेशनाच्या टायमार ऑनरेबल पेंजीम MLA बाबूश मुनसरात रेजिनाल बाब लीडर ऑफ ऑपोजिशन तेंका सगळ्यांक आपयता इंटरनल चेंजीस तेंका कितें जाय तुमी करा पण तितून रेस्टॉरंट ना आमकां चेंजीस कांय नाका आय एम जस्ट ट्रायंग टू टेल यू थिंगा रेस्टॉरंट येता सो दिस इज कम फ्रॉम हॉर्सेस माउथ दॅट्स व्हॉट आय एम टेलिंग यू स्पीकर सर ऑनरेबल पेंजीम MLA चे काय डिमांड आहा की ते वेसल्स हांव वेसल्स म्हणटा तेंका काजिनो म्हणना काजिनो लायसन्स इज गिवन बाय होम डिपार्टमेंट द वेसल्स इन द रिवर मांडोवी needs to be shifted so some passages going up to the feeder boats which are given out to be used as a exit point ते कितें cover केल्या म्हणून कितें कितें खूब उलयल्लो आहा स्पीकर सर I am quite serious on this matter which honorable MLA of Panjim has raised. I will study the matter where we can shift them. I will take you on our boat, that is captain of ports boat. आम्ही नेईत बोट घेतलेली हा वेसल घेतलेल्या तितून तुका वत्ता हांव आफ्टर स्टडींग द मॅटर वी विल शो यू once you are convinced, once you are totally convinced where it can be shifted, there should not be any problem for the passengers to go over there. As far as you are talking about the passengers part of it, they are coming from this side now. So why don't you take it from the variant side? Because what has happened? Now I think the CCP must have issued them a trade license. At the moment this trade license expires, we will see that trade license will not be renewed this side. So let them take it that side. Speaker sir, जी जेटी बांदपाक जाय on the other side, on the वेरे side, एक जेटी आहा थिंगा डेल्टिनाची कितें एक जेटी आहा जी आनीक बांदपाक जाय ती करुया तशें प्रॉब्लेम काय ना. So let us do the study first where things can come up. थिंगा सगळे पंचायतीकूय हांव कॉन्फिडन्सान घेता आमदाराकूय कॉन्फिडन्स घेता तो आमदार ना आतां आदी कॅप्टन ऑफ पोर्टाचो मिनिस्टरूच आसलो तो वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट फिडर बोट्साचे उलयता आमी फिडर बोट्स थिंगा सर नेवीची धाकटेली जेटी आहा सो थिंगा प्रॉब्लेम ना कसले खाली वी विल सी दॅट स्टडी. I will take Honorable Chief Minister also into confidence when we are doing this. बेश्टे करूंक जायना तें स्पीकर सर. I just don't want to give empty assurances. I will take you fully in confidence आणि मागीर करूया तें. Speaker sir, thank you very much.